नमस्कार. प्रजासत्ताक दिसाचे पूर्व सांजेर आकाशवाणी घेवन येता सर्व भाषा कवी संमेलन 2020. हे कवी संमेलन घडोवन हाडिल्ले आमंत्रित कवी आणि श्रोत्यां मुखार 27 डिसेंबर 2019 हे दिसा नवी दिल्लींतल्या आकाशवाणी रंगभवनांत. संमेलनाक मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हजर आशिल्ल्यो ज्येश्ठ साहित्यिका डॉक्टर चित्रा मुदगल. सगळ्या भारतीय भासांतल्या कवींक एक सृजनात्मक माची उपलब्ध करून दिवपाच्या उद्देशान आकाशवाणी दर वर्सा आमंत्रितां मुखार सर्व भाषा कवी संमेलन घडोवन हाडटा, जाचें प्रसारण प्रजासत्ताक दिसाचे पूर्व सांजेर जाता आनी भारतभर आकाशवाणीची केंद्रां तें प्रसारीत करता. राष्ट्रीय एकचार आनी भाशीक सद्भावना वाडीक लागची ह्या हेतून सर्व भाषा कवी संमेलनाचें आयोजन 1956 वर्सा सावन सतत जायत आसा. अंदू वर्साचें हें 63वें संमेलन. 22 भासांतल्या 23 कवितांचो हातूंत आस्वाद आस्पावता. सर्व भाषा कवी संमेलन 2020चे सूत्रसंचलन करपी आशिल्ले नामनेचे कवी, समीक्षक, आलोचक, अनुवादक तशेंच ज्येश्ठ प्रसारणकर्ता आनी आकाशवाणीच्या अपर महानिदेशक पदावेल्यान निवृत्त जाल्ले श्री राजीव शुक्ला. वर्ष 1956 में पहली बार सर्वभाषा कवि सम्मेलन हुआ. शुरू से ही परंपरा ये थी कि जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो वर्णित भाषाएं हैं उन सभी के कवि यहाँ पधारें. शुरू में शायद संभवतः 14 भाषाएं थीं, फिर उनमें और भाषाएं जुड़ती गईं क्योंकि भारत में जनतंत्र ने जैसे जैसे जड़ें पकड़ी वैसे वैसे कई और इस तरह के हमारे जनसमूह, भाषाई समूह, उनकी भाषाएं उन्होंने अपनी मान्यता की मांग की और आज 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं. मैंने पहली बार वर्ष 2005 में इस आयोजन के दर्शन किए और उसी समय पहली बार 22 भाषाएं मंच पर प्रस्तुत हुईं. इसका उल्लेख हो चुका है. संभवतः ये सारे संसार में अपनी तरह का अनूठा आयोजन है और अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो तमाम क्षेत्रों, तमाम भाषाओं की रचना धर्मिता को एक मंच पर साथ जोड़कर प्रस्तुत करने वाला ये ऐसा आयोजन है जिसे आप राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से देखें, भावात्मक एकता की दृष्टि से देखें, किसी भी रूप में देखें, ये पूरे देश की संस्कृतियों का संगम यहाँ हम देख सकते हैं. हिंदी के बहुत जाने माने कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कुछ पंक्तियों से मैं शुरू करना चाहूँगा. नहीं होती कहीं भी ख़त्म कविता नहीं होती, नहीं होती कहीं भी ख़त्म कविता नहीं होती कि वो आवेग त्वरित काल यात्री है. वह मैं उसका नहीं करता पिता धाता कि वो कभी दुहिता नहीं होती, परम स्वाधीन है वो विश्व शास्त्री है. मुक्तिबोध ने बहुत संघर्ष किया, रचनात्मक संघर्ष किया. उन्होंने कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं, आलोचना लिखी और इस तरह से उन्होंने हमारे साहित्य को समृद्ध किया. और मैं समझता हूं कि ये कविता की चिरंतनता का जो मंत्र उन्होंने अपनी रचना में दिया है यह हमारे आज के आयोजन में हमारे साथ चलेगा. इस आयोजन का जो आरंभ है हम अपनी परंपरा के अनुसार, जिसे हम देव भाषा कहते हैं, भारत की अधिकांश भाषाओं कहना चाहिए, जहाँ से जिनका उद्गम होता है संस्कृत. संस्कृत भास म्हळ्यार सगळ्या भारतीय भासांची जननी म्हणटकच सुरवात ही संस्कृत भाशेंतल्यान जाता. तर भाशीक एकचार घडोवपी सृजनात्मक कलेचो हो अंदू वर्साचो आविश्कार सर्व भाषा कवी संमेलन 2020. एका प्रादेशीक कवितेक दुसऱ्या प्रदेशांत पावोवप आनी थंयच्या श्रोत्यांक तितलोच परिणामकारक असो त्या भाशेचो तुरो भेटवप, अर्थातच हो शब्दांचो गुलदस्ता, कवितांचो शब्दीक तुरो. सर्व भाषा कवी संमेलन 2020. सुरवेक ही संस्कृत कविता. प्रोफेसर भागीरथी नंद हांची ही संस्कृत कविता. भारतो भारतम ना. आकाश प्रांत देशे हिमगिरि शिखरे भाति यस्योत्तमांगम यत्पादौ
नीलरत्नाकर हृदयगतौ क्षालितौ वीचिजालैः यद्भूमिं वासयोग्या सकलदिविशदः स्वर्गतो निर्विशन्ति सोऽयं वै कोऽपि देशो जगति विजयते भारतो भारतं नः भारतो भारतं नः विश्वं यद् भावनायां भवति भव भव प्राणिनामेकनीडं यद्देहे साम्यधारा नवरतगतिका कीटतो ब्रह्म यावत् गंगा गोदादिनद्यो गंगा गोदादिनद्यो निज विशदपयो मातृवत्पाययन्ति सोऽयं वै कोऽपि देशो जगति विजयते भारतो भारतं नः भारतो भारतं नः यद्भाले मेघमाला यद्भाले मेघमाला रचयति तिलकं नैकवर्णस्वरूपैर्मञ्जिष्ठा रागरक्ता स्फटिकमणिनिभा काकपक्षासिता वा शाक्तत्वं शैववादं प्रथयति च मुहुर्वैष्णवत्वं यदीयं सोऽयं वै कोऽपि देशो जगति विजयते भारतो भारतं नः भारतो भारतं नः साधूनां यत्र सिद्धिः भवति करगता भक्तिशुद्धान्तराणा मोङ्कारः श्रूयते च श्रुतिपरकतया श्रान्तकण्ठाद्विजाना गंगा गोविंद गीता गुणगण गुरवो गौश्च गीयन्त एते सोऽयं वै कोऽपि देशो जगति विजयते भारतो भारतं नः भारतो भारतं नः यत्कीर्तिं संगिरन्ते द्विजबुधवटवो वेद वेदांगसूक्तैरेवं चान्यान्यमार्गै निज निज विधिना संस्तुवन्ति तरेऽपि सायं प्रातः सलीलं किल विहगकुलं स्तौति वै काकलिभिः सोऽयं वै कोऽपि देशो जगति विजयते भारतो भारतं नः भारतो भारतं नः कान्तत्वं यस्य काव्ये कविकुलकलिते रम्यराजीवकल्पं देशानां भालवर्ती मुकुटमणिनिभ चन्द्रतौल्यं दधानः शत्रूणां नाशनाय मितबलशबल चण्डमार्तण्डदीप्तः सोऽयं वै कोऽपि देशो जगति विजयते भारतो
भारतं नः भारतो भारतं नः. प्रोफेसर भागीरथी नंद हांची संस्कृत कविता तुम्ही ऐकली. आता ऐकूया हे कवितेचो कोंकणी अणकार. कोंकणीत अणकारपी प्रकाश दत्ताराम नायक. कवितेचें नांव आसा म्हजी भारतमाता. हिमगिरीच्या तेमका सावन सोबीत जाचें मुकुट माथे, चरणात जाच्या दर्या सागर, ताल तरंग उठ्ठा ल्हार. हे भुयेर प्रकट जावपाक देव दैवताक उमेद जाता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता, म्हजी मायभूय भारतमाता. हिमगिरीच्या तेमका सावन सोबीत जाचें मुकुट माथे, चरणात जाच्या दर्या सागर, ताल तरंग उठ्ठा ल्हार. हे भुयेर प्रकट जावपाक देव दैवताक उमेद जाता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. जंय सदी वसुधैव कुटुंबकम नदर जाची सांगता, उच्च नीचतायेचो फाटीकणो समानतायेचो समतोल जाता. जंय गंगेचें उदक अमृतधार जाता आनी संवसारूच पाणयात एक रूप जाता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. जंय सदी वसुधैव कुटुंबकम नदर जाची सांगता, उच्च नीचतायेचो फाटीकणो समानतायेचो समतोल जाता. जंय गंगेचें उदक अमृतधार जाता आनी संवसारूत पाणयात एक रूप जाता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. कुपांचे तुरे जंय माथ्यात माळटा आनी इंद्रधनुचो कोर नाचता, जंय ताल उधळटा लय समानताय गाठता उंचाय, ती शैव वैष्णव आनी शक्ती, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. कुपांचे तुरे जंय माथ्यात माळटा आनी इंद्रधनुचो कोर नाचता, जंय ताल उधळटा लय समानताय गाठता उंचाय, ती शैव वैष्णव आनी शक्ती, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. जंय संतांच्या ताळटार सिद्धी वसता, जंय वेदकाळाचे मुस्तींतलो ओंकाराचो गाज गाजता, जंय गौ गंगा गीता आनी गुरूंचो मान जपता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. जंय संतांच्या ताळटार सिद्धी वसता, जंय वेदकाळाचे मुस्तींतलो ओंकाराचो गाज गाजता, जंय गौ गंगा गीता आनी गुरूंचो मान जपता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. संत महंत आनी ब्राह्मण सगळे गायतात हांगा वेद सुक्तां. भजन कीर्तन पठण मनन सत्संगाची खोस मनयता, जंय सुकण्यांची किळाच लेगीत मंजूळ गायन गायता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. संत महंत आनी ब्राह्मण सगळे गायतात हांगा वेद सुक्तां. भजन कीर्तन पठण मनन सत्संगांची खोस मनयता, जंय सुकण्यांची किळाच लेगीत मंजूळ गायन गायता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. जंय साळकावरी फुलता कवी आनी तांची कविता, संवसाराच्या माथ्यात तूं हिरे जळीत मुगट सोंपता. आसा तुका एक अनमोल वारसो, किटाळ आनी ज्वाळा जळत रावता. दुस्माना मुखारूय उजो धुवता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. जंय साळकावरी फुलता कवी आनी तांची कविता, संवसाराच्या माथ्यात तूं हिरे जडीत मुगट सोंपता. आसा तुका एक अनमोल वारसो, किटाळ आनी ज्वाळा जळत रावता. दुस्माना मुखारूय उजो धुवता, ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता. ती उजवाडाची पेटपी धरती म्हजी मायभूय भारतमाता, म्हजी मायभूय भारतमाता. आता ऐकूया आसामी कविता. श्री राजीव बोरा हांची ही कविता दुरत्व. कोंकणी अणकार हर्षा शेटये. অতিথি সৎকাৰৰ জুতি লৈ ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আমি ওলাই অহাৰ পাছতো আগতো সি বহিয়েই থাকিল, আগ পাছ অনন্ত সময় আঙুলিত চেলফোন। মোহনী পৰ্দাৰে গৈ পোৱা জগতজোৰা জালৰ পাহে পাহে লাগি ধৰা অনেক মাছৰ উচতনি জাপৰ আমেজ ভগাই সি পাহৰি আছিল তাৰ চাৰিওফাল। থেৰু চিগা দিঠকৰ হাত ধৰি সিহঁত ফুৰে, জালে গোঠা অলি গলি গাত নলা নিষিদ্ধ থলি। লাঙি জালৰ এজাক খলিহনাৰ গতিয়েই সিহঁতৰো গতি। জ্ঞাতি কুটুমৰ তেজৰ সম্পৰ্ক, মুখামুখি এখিনি মানুহ, সুখ দুখ সংগ ফৰাই কোন মুলুকত থাকে তৰুণৰ তেজাল মুখ। দূৰ বা অদূৰ কাণ সমনীয়াৰ জুমটোহে সঁচা।
पयस येजमानागेर रुचीचें जेवण जेवन ढेकर दीत सालान बशिल्ले कडेन जाणवलें. घरांतलोच एक भुरगो घरांत आसून नाशिल्ले भशेन हातांत स्मार्टफोन घेवन तातूंत घुस्पून गेला. बुलोवपी स्क्रीन आनी स्क्रिना भितर आशिल्ल्या जाळ्यांच्या गांठींनी ताका घुस्पायला. जुस्त बारीक नुस्तें जाळ्यान फारावल्ले भशेन. आनिकूय कितलींशींच नुस्तीं ताच्या आशिकुशीक आशिल्लीं वाऱ्यार व्यक्त करताली आवड नावड एका फटकिऱ्या संवसारांत. खऱ्या संवसारा पासून पयस ते भोंवताले जाळ्यांच्यो गांठी मारीत, लोंबकळत पायणी पायणींतल्यान, गोलींनी, बोगद्यांतल्यान आनी वचपाक नाका असल्या जाग्यांनी लेगीत. बरोबर आशिल्ले जे दाखयता तेंच खरें म्हणत. खंय गेलें तें तांचें रसरशीत तळणेपण? विसरतात सवणी परती परती, जाळें न्ही तर आपलो घोटेरूच सुरक्षीत, आनी करतात चूक परती परती. आसत थंय 7 दर्याचें उदक, पूण एक्कूय थेंब पिवंक शकना. हे वेदनेन भरिल्लें खारट काळिजूच जाणा, खारट काळिजूच जाणा. धूल मिट्टी की कविता ही आसा उडिया भाशेंतली कविता रुदानंद पाणिग्रही हांची. कोंकणी अणकार विन्सी क्वड्रुश. ଧୂଳି ମାଟିର କବିତା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଏ ମାଟି ସହିତ ଆମର, ଯାହାର ସୁଗନ୍ଧ ଉଡ଼ି ଆସି ବସେ ଏ ଛାତିରେ, ଆଉ କଅଁଳି ଉଠେ ଧୂଳି ମାଟିର ଇତିହାସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବଦଳି ଚାଲିଛି ଆମ ଚଳଣି। ଲୋଭରେ ଲାଭରେ ମାତି ଉଠିଛି ଅଥୟ ମନ, ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଭୋଗବାଦର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ। ମାଟିର ରସକୁ ନିଗାଡ଼ି ନେଲେଣି ଲୁଟେରାମାନେ, ପୋଛି ନେଲେଣି ମାୟା ମମତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ସରିଗଲାଣି ସୁଖର ଦିନ, ଆଉ ଆମ କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ତୋତ୍ର ନାହିଁ ସେ ଗୋରୁଙ୍କ ବନ୍ଦାଣ। ଆଜି ଦେଖୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାଳ ମରଣ। ଡିହ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି ଡିଆଁ ଜୋକ, ଆଉ ମନ ଖୋଲି ହସି ପାରୁନି ଆମ କ୍ଷେତ ଖଳା। ଆବର୍ଜନାରେ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ନଈର ସୁଅ, କଅଁଳି ପାରୁନି ସହଜରେ ମନ ଓ ହୃଦୟ। ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଦିନେ ହେଉଥିଲା ଆତ୍ମହରା, ଦେଖିବାକୁ दुल मातयेची एक कविता। जल्मा जल्माचे मातये नाते आमचे, जल्मा जल्माचे मातये नाते आमचे। रिगला खोल खोल जाचो सुगंध पावता आमच्या काळजा मेरेन, दिसोन आशिल्ल्या तिच्या पाकट्यां वरवीं आनी किल्लता तिच्या जादूबरी तालान। दुल्ल मातयेचो इतिहास आनी किल्लता तिच्या जादूबरी तालान। दुल्ल मातयेचो इतिहास। अजाप दिसता आमकां कश्यो गेल्यो बदलत इतल्या वेगान ह्यो चाली। भरून गेलां काळीज आमचें, पळोवंक आमचोच फायदो आनी लुकसाण। उचांबळ मन जालां सहभागी, गुंतूंक काणयो बनावट संवसारी वस्तूंच्यो। उचांबळ मन जालां सहभागी, गुंतूंक काणयो बनावट संवसारी वस्तूंच्यो। उबे जाल्यात लुटपी, नश्ट जावन गेलां मनीसपण, जाका लागून मनीस बसला सांडोवन। सगळे तरेचे संबंद, माया मोग आनी सूख शांती। सगळे तरेचे संबंध, माया मोग आनी सूख शांती। गेले ते अगणीत दीस आनी उरूंक ना मातये कडलें आपलेपण आनी उपकारी मन। उरूंक ना आमच्यांत पाळीव जनावरांची भावना। काळा आदींच पळयतात आमी सवण्यांचें मरण। मैदानार भरून पडल्यात रगत चुसपी किडे। शेतां आनी धान्याचे गुदांव आमचे आनीक हांसपा सारके उरूंक नात। व्हांवूंक शकनात जिवाण्या सारक्यो आमच्यो व्हांवत्यो न्हंयो, तांच्या वाटांवेल्या आडवणाक लागून। व्हांवूंक शकनात जिवाण्या सारक्यो आमच्यो व्हांवत्यो न्हंयो, तांच्या वाटांवेल्या आडवणाक लागून। गेल्यात विसरून आमी सहजतायेन आसपाचें, पळयतात आमी विनाश आनी स्वहारीची भावना। दिसपाक लागला निर्दयी आनी विरगळीचो काळ।
ना, मनात ना शांतीचो भाव, खासगी लोकांचो उणाव आमकां कटकटून लागला तुपूंक. आमी धांवतात आमची जमीन व्हांवोवपा फाटल्यान आनी मातयेचो सर्गा बदला पळयतात यमकंडाचें चिन्ह. आमी धांवतात आमची जमीन व्हांवोवपा फाटल्यान आनी मातयेच्या सर्गा बदला पळयतात यमकंडाचें चिन्ह. डॉक्टर रेहमान मुसव्वीर हांची उर्दू गझल महात्मा गांधी को खिराजे अकीदत, कोंकणींत अणकारपी उदय भामरे. गांधी जी को जन्म लिए 150 बरस हो गए हैं. उसी हवाले से मैं आज की गज़ल गांधी जी को समर्पित कर रहा हूँ. रहबरे मंजिले वफा गांधी, रहबरे मंजिले वफा गांधी, रहबरे मंजिले वफा गांधी, सारे भारत के पेशवा गांधी, सारे भारत के पेशवा गांधी. ऐसे अखलाक की मिसाल नहीं, ऐसे अखलाक की मिसाल नहीं, ऐसे अखलाक की मिसाल नहीं. थे सदाकत का रास्ता गांधी, थे सदाकत का रास्ता गांधी. अशे देखिए कि तुमको बापू पुकारते हैं सब, तुमको बापू पुकारते हैं सब. मार्गदर्शक, दिशादर्शक, विश्वासदर्शक, भारत भूंयचे स्वयंभू नेता गांधीजी. मार्गदर्शक, दिशादर्शक, विश्वासदर्शक, भारत भूंयचे स्वयंभू नेता गांधीजी. तुमची सर येवची ना कोणा, तुमची सर येवची ना कोणा, सत्यव्रताचे पुजारी तुमी. मार्गदर्शक, दिशादर्शक, विश्वासदर्शक, भारत भूंयचे स्वयंभू नेता गांधीजी. तुमची सर येवची ना कोणा, सत्यव्रताचे पुजारी तुमी. देशवासियांचे बापू तुमी, देशवासियांचे बापू तुमी, ह्या देशाचे राष्ट्रपिता तुमी. देशवासियांचे बापू तुमी, ह्या देशाचे राष्ट्रपिता तुमी. संसारभर नामना तुमची, संसारभर नामना तुमची, जणे का नदरे हारसो तुमी. संसारभर नामना तुमची, जणे का नदरे हारसो तुमी. सपनात लेगीत चिंतूक शकना असो भोवमान मेळयलो तुमी, असो भोवमान मेळयलो तुमी. बुट्टाली हिंदुस्तानची पातमारी कप्तान जावन तारली तुमी. बुट्टाली हिंदुस्तानची पातमारी कप्तान जावन तारली तुमी. म्हजें मत आनी सतूय बी तेंच, तुमचे सारके एकूच तुमी. बुट्टाली हिंदुस्तानची पातमारी कप्तान जावन तारली तुमी. म्हजें मत आनी सतूय बी तेंच, तुमचे सारके एकूच तुमी. मनीसपणाचो कळस तुमी, मनीसपणाचो कळस तुमी. मना काळजान पवित्र तुमी. मनीसपणाचो कळस तुमी, मना काळजान पवित्र तुमी. नवभारताचें चित्र चितारपी उदय ते अंता मेरेन तुमीच गांधीजी तुमी, तुमीच गांधीजी तुमी. उर्दू गझल तुम्ही निकतीच ऐकली. आता ऐकूया कन्नडा कविता गुब्बुचिया गुड्डू. भीमराया हेमानूर हांची ही कविता कोंकणींत अणकारल्या पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकार हांणी आनी वाचपी साईश देशपांडे. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಗೂಡು. ಹಳೆಯದು ಹಳೆಯದು, ಅದೆಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದರೆ
ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮುತ್ತ ತಂದಿರ ತಾತನವರು ನಡೆದಾಡಿದ ನೆಲವಿದು. ಅದೆಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮುತ್ತ ತಂದಿರ ತಾತನವರು ನಡೆದಾಡಿದ ನೆಲವಿದು. ಉಸಿರಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಗಾಳಿಯಿದು, ಕುಡಿದು ಉಗುಳಿದ ನೀರಿದು. ಉಸಿರಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಗಾಳಿಯಿದು, ಕುಡಿದು ಉಗುಳಿದ ನೀರಿದು. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವರು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯಿದು. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವರು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯಿದು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಉಣಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗಳಿವು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಉಣಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗಳಿವು. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಿದ ದಿನಗಳನ್ನೆಣಿಸಲಾಗದು. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಿದ ದಿನಗಳನ್ನೆಣಿಸಲಾಗದು. ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯದೆ. ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯದೆ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು, ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳು, ನದಿ ಹಳ್ಳಗಳು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಬಯಲ ಹಸಿರ ಹಾದಿಗಳು, ರಾಮ ರಾವಣರು ತುಳಿದಾಡಿದ ಜಾಗಗಳು. शेवण्याचो घोटेर ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳು, खूप ನದಿ पोरणी ಹಳ್ಳಗಳು, ಬೆಟ್ಟ इतली पोरणी की लाखांनी कोट्यांनी पणज्या शेणज्यांची तांच्याय पणज्या शेणज्यांची ही भूंय आसा. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಚಳಿಗೆ हांगाच्या हवेंत तांणी स्वास उस्वास केला. ಭೂತಗಳು. हेच उदक तें पियेलें शिपडायलें. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ हांगाच्या हवेंत तांणी स्वास उस्वास केला. हेच उदक तें पियेलें शिपडायलें. ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಾಥಿ वानरांच्या तेंपा सावन मनशांच्या तेंपा मेरेन हेच उज्यान तांणी गरम केल्लें शिजयलें. आपल्या बायलांक भुरग्यांक तोच चंद्रीम तेच गिरे दाखोवन दाखोवन जेवण भरयलें. आपल्या बायलांक भुरग्यांक तोच चंद्रीम तेच गिरे दाखोवन दाखोवन जेवण भरयलें. सुर्या मळबांतल्यान कितलो तेंप, सुर्या मळबांतल्यान कितलो तेंप उजवाड फाकयत आसा. ते सगळे दीस मेजूंक जावचे ना. नवें अशें कांयच ना, सगळेंच आदलें. नवें अशें कांयच ना, सगळेंच आदलें. शेतामळ, न्हंयो, तळी, दोंगर, पर्वत, सगळे वाठारांनी मैदानी हरयाळींचे रस्ते. राम रावणांची पावलां खुणो पातळिल्ले रस्ते. राम रावणांची पावलां खुणो पातळिल्ले रस्ते. पावस, गीम, शियांत, उटंगराच्या पावसांत, कडक गरमेंत, थंडेंत आंगार चादर ओडून ते भूत पिशाच्याक संगत दिवन पोटा खातीर फटी उलोवपी चिखलांत कांटे लिपून बसल्यात. पोटा खातीर फटी उलोवपी चिखलांत कांटे लिपून बसल्यात. जिणेंत सपनां भरतात. जिणेंत सपनां भरतात. मना सपनांचे आरशे तोडटात. इमारती उंच मळबांत तेंकून कोसळटात. इमारती उंच मळबांत तेंकून कोसळटात. मोडिल्ल्या इमारती पोंदा खोपी चिड्डतात. मोडिल्ल्या इमारती पोंदा खोपी चिड्डतात. खोपीत फुलती गुलाबां परमळटात. परमळांचो स्वासोस्वास ते करतात. खोपीत फुलती गुलाबां परमळटात. परमळांचो स्वासोस्वास ते करतात. सगळेंच जरी पोरणें तरी तें नवेंच आसा अशी भावना. सगळेंच जरी पोरणें तरी तें नवेंच आसा अशी भावना. त्या पोरणे खोपींत शेवण्यान घोंटेर बांदला. आपणालो घोंटेर नवो आसा अशें ताका दिसता. त्या पोरणे खोपींत शेवण्यान घोंटेर बांदला. आपणालो घोंटेर नवो आसा अशें ताका दिसता. हो घोंटेर शेवण्याचें नवें घर, ताच्या कुटुंबाची भावना. तें आपलें स्वताचें आसा. तें आपलें स्वताचें आसा. जो मेरेन चूक नासतना तोडमोड जायना. जो मेरेन चूक नासतना तोडमोड जायना. सर्वभाषा कवी संमेलन 2020 अंतर्गत डॉक्टर हनुमंतसी चोपडेकार हांची कोंकणी कविता आई. मोगाळ आई, नमस्कार. तुजें पत्र पावलें. वाचून खंत भोगली काय खोशी हाचेर अजून निर्णय जावचो आसा. पूण अजाप पळय, एकूय शब्द बरोवंक नासलेल्या तुज्या पत्रांत उतरांची उणीव कशीच भासली ना. हांव जाणा आई तूं रागार जाल्या.
कसो म्हूण सांगू तुका, खऱ्यांनीच पत्र बरोवपाक वेळूच मेळना. जाणा हांव, फाटले दिवाळेक हांव पावलो ना, तसो चवथीकूय एक रात रावलो ना. आतां मेचे सुटयेन भुरग्यांचे कॅम्प सुरू जाल्यात. धाकलो केरळाक जाल्यार व्हडलो मैसुराक या म्हणून फाटीक लागला. फट कित्याक उलोव आतां घडये पावसा उपरांत चवथीकूच. हांव जाणा आई, तूं म्हणटाली गांवां पलतडी गेल्लें सवणें परत केन्नाच येना. शारांतल्या झगझगान ताका गांव याद जायना. पूण आई खऱ्यांनीच खरें सांगता, चकचकता तें सगळेंच भांगर नासता. कारण शारांत जगतना दर खिणाक मरचें पडटा, हाडा मासांचेर सिमिटाचें कॉन्क्रीट घालचें पडटा. हांगा मन अस्वस्थ जाता, शिरंतरां कांचवेतात, कलकलतात, शिरशिरतात. आनी अशा आकांताच्या खिणाक एकूच वाट दिसता, ते वाटेकूच पावलां फुट्टात. तीच वाट म्हाका म्हज्या सोंपिल्ल्या गांवांत हाडून सोडटा. शेतां भाटां पणसां साठां, ढोल ताशे मातये घुमटा. झाडां झुडपां, दोंगर न्हंयो, काण्णां चुन्नां, गोड्यो बायो, सगळें दिसूंक लागता. आनी खरें सांगता आई, ह्या नाटकी शारांतल्या उजवाडांत जेन्ना हांव दिपकावता, तेन्ना तुजे तेच हात म्हाका साथ दितात, जगपाक स्फूर्त दितात. आई, दर दिसा दनपारां रातच्या जेवणा वेळार तुजी पोट तिडकीन याद येता. आनी मेजा वयल्या ताटान नाचूंक लागतात. तुवें भोव कश्टान रांदिल्लें तें सात्वीक जेवण आनी तातूंतलें नुस्तें. सांग आई, सांग, कसो विसरूं सांग. हातांत पान दुडू नासतनाय आमच्या रित्या पोटाची खळगी भरपी तुजी ती मोनी निशब्द धडपड, धगधग. ना आई ना, शारा वटेन उडिल्लीं सगळींच सवणीं एकसारकीं नासतात. तातूंतलें एखादें दिपकावता पूण क्षणना. चकचकीत तिजुल्यांनी सजयल्ले भुंयेचेरूय पांय घट्ट रोवन ते निर्धारान उबे रावता. मुयेक पांय दवरूंक सुवात नाशिल्ल्या गर्देंतूय ते एकटेच उरता. आनी जाणा आई, ह्या एकसुरेपणाचे कांटे जेन्ना ताच्या मनाक तोपतात, तेन्ना ताच्या ताळ्याची ओलसाण सुकता. शारांतल्या घुस्मटीन तें गांवचो नितळ वारो सोदता. तुजे मायेचो झरो सोदता. काश्मीरी भाशेंतली ही कविता निघत साहिबा हांची. पेश लव्ज कोंकणींत अणकारपी शीतल साळगांवकार. नजम छन शुर निमन मद्रस दपस पर इल्फ सूद अल्लाह मगिम नाबद दिमस परफी पलव अशदार की छारिम हरीरियु जाम पुशरावस त कुन सात यथै पहरस खंडस रूशित बरस पदकिन बिहित वदन पहरा करित बेयम खन मंज. नजम छन वेस दपस समखो त सारी काम त्रवित वाते मंगस कह राय मसलन पे तहाविम तजुर्बन हुनगाश दपस दगछम दवा बाविम वदस ब्रोहकन. कविता एक भुरगें न्हू, जेका शाळेन व्हरपाक जाता आनी शिको येता अफिला कडसून अल्ला. मागल्यार कितें गोड बर्फी दिव येता, बावलेक घालपाक कपडे मागल्यार दिव येता कागद काडून. आनी जरी बेजार जावन रडलें जाल्यार दाराच्या कोनशाक वचून थोड्याच वेळान येतलें म्हणून आनी बसतलें म्हणून परत आपले मांडयेर. कविता एक इश्ट न्हू, जाका तूं मेळूंक शकता आनी आपलो सगळो वावर कडेक दवरून ती येवंक शकता तुका सल्लो दिवंक आपल्या अणभवाचेर. तुजें दूख सूख सांगून तूं रडल्यार ती रडटली आनी आपूण जावन तुका सावरतली, तुजे नवे विचार आयकून घेतली आनी नवी वाट दाखयतली. कविता आसना पानझडींतलें पिकललें पान एकठांय करून लासयल्यार ताचो गोबर जातलो आनी आमी पांयां पोंदां माड्डिल्यार ती रडटली मुकाट्यांनी आनी दवांक याद उरतली शियेच्या म्हयन्याची पुस्तकान दवरलेल्या त्या पानाची. कविता ही एक कडी न्हय, कविता ही एक कालवण न्हय जी आमी रांदता चिंतून समजोवन शिकून आमी तितून घालून आमी करूं येता
आमच्या गोस्ताची रूच. कविता ही एक लायब्ररी न्हू. जाय जाल्यार वचूं येता, जाय तें पुस्तक काडूं येता, जाय जाल्यार धाडूं येता, कपाट झाडूं येता, ना जाल्यार सगळ्याक बूक पातळून येवं येता. कविता नटोवपी न्हय. कविता नटोवपी न्हय जी तुजो रंग रूप बदलतली आपल्या जादवान. पिशॉल घेवन हातीन बदलून उडयतली तुज्यांतलें जाणटेपण आनी त्याच पिशॉलान फासतली तुजेर भुरगेपण, बदलून उडयतली वायट उतरां बऱ्या अर्थान न्हेसून. कविता ही धूव न्हय. तुज्या मना सारकी वागतली, तूं सांगता तशी रावतली, कसलोय प्रश्न विचारिनासतना. कविता हें उदक न्हय, ज्या आयदनान घातल्यार त्या आयदनाचोच आकार घेतली. कविता ही आवय न्हय, जी सदांकाळ तुका रावतली, तुज्या मना सारकी वागतली, जाय जाल्यार दोळे लेगीत तुका लागून दितली. कविता एक व्हांवतो झरो. कविता एक व्हांवतो झरो उंचा वयल्यान व्हांवत येता. ताका नाका कोणाचो आदार, ताका नाका कोणाचो आदार, ताका नाका कोणाचो सांगात. कविता हें एक जीण. कविता हें एक जीण जाका कळ्ळें ताका मेळ्ळें हें व्हड भाग्यवंताचें देणें. जाका कळ्ळें ताका मेळ्ळें हें व्हड भाग्यवंताचें देणें. काश्मीरी भाषेंतली कविता तुम्ही निकतीच ऐकली. तुम्ही ऐकतात सर्व भाषा कवी संमेलन 2020 आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान. ह्या उपरांतची ही कविता म्हळ्यार गुजराती गझल स्नेही परमार हांची. कोंकणींत अणकारपी नूतन साखरदांडे. કોઈનું પણ આંસુ લોચ્યું હોય તે બેસે અહીં, ને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય તે બેસે અહીં, હાથ વચ્ચે નામ ઘૂંટ્યું હોય તે બેસે અહીં, ને અદબથી એને ભૂસ્યું હોય તે બેસે અહીં. સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાં ને તે છતાં કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યું હોય તે બેસે અહીં. હાથ પોતાનોય બીજો જાણવા પામે નહીં, કીડિયારું એમ પૂર્યું હોય તે બેસે અહીં. એટલો લાયક ખરો કે હું અહીં બેસી શકું, એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં. જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય ની બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય. जांकां कोणाची दुकां पुसूंक येतात तेच बसात हांगा. काळजान जांच्या दुसऱ्या खातीर चर्र जाता तेच बसात हांगा. हाताचेर मोगिकेचें नांव जाणी चिल्लां तेच बसात हांगा. आनी श्रद्धेन तें पुसून उडयलांय बी तेच बसात हांगा. सुर्या जांच्या माथ्यार तळपत आसा, सुर्या जांच्या माथ्यार तळपत आसा आनी तकली बागोवन जे पांयां पडटात तेच बसात हांगा. उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना अशे तरेचे दान दितात तेच बसात हांगा. हांगा बसपाक हांव लायक आसा वय, हांगा बसपाक हांव लायक आसा वय हो प्रश्न जो स्वताक विचारता तेच बसात हांगा. ज्या खिणांक हो प्रश्न स्वताक विचारता, ज्या खिणांक हो प्रश्न स्वताक विचारता आनी दुसऱ्या खिणांक सभेंतल्यान उठून वतात तेच बसात हांगा. जांकां कोणाची दुकां पुसूंक येतात तेच बसात हांगा. जांकां कोणाची दुकां पुसूंक येतात तेच बसात हांगा. काळजान जांच्या दुसऱ्या खातीर चर जाता तेच बसात हांगा, तेच बसात हांगा. श्री इंद्रजीत केसर हांची डोगरी भाशेंतली ही कविता सनेहा. कोंकणींत अणकारपी अरुण साखरदांडे. कविता स्नेहा. एक सुरैच उठो देओ अज सनेहा सारेंगी, तुप्पी कड्डो देसा बिचा छप्पे दे गद्दारेंगी. 12 होने आले बैरी झट गै पंछोई जंदे, घरै जो बैठे उंदे कोला अक्सर तोहफे थ्होई जंदे. इक इक करियै अड्डियें कन्नै मिंदो ऐसे खारेंगी, तुप्पी कड्डो देसा बिचा छप्पे दे गद्दारेंगी. हद होंदी है जनक सोचो किन्ने तोहफे खाने न, बन्ने उप्पर लड़े बिना गै किन्ने क शहीद कराने न.
नक होन नहीं देना जेकर विधवा फौजी नारेंगी तुप्पी कड्डो देसै बिचा छप्पे दे गद्दारेंगी बाह बरूदी चार चफेरै माहौल कसैला करे दी है बकरियां दी धमकी दिखो बहादर कौम जरै दी है कड्डो सब म्याने कवितेचें नांव आसा संदेश. एका सुरान उठात संदेश सगल्यांक दिवन देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. भायल्यान जे घुसतात दुस्मान तांकां वळखूंक सोंपें. आमचे भितर जे लिपल्यात तेच मोठे घात मारे. एक एक करून तांकां पांयां पोंदां चिड्डियात मस्तून मस्तून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. खूब सोंसले कितले आमी फटवतले अजून लढनासतना युद्धा वेळें कितले वतले मरून. विनाकारण दिवं नाकात सैनिकांच्या विधवांक मरूंक देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. सगळी कडेन चल्ला बोवाळ वातावरण जाला दुशीत. पोकळ धमक्यो हांच्यो आमचे वीर घेतात सोसून. म्यान्यांतल्यो तरवारी काडून धार काडात आतां पासून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. हसत हसत देशा खातीर जाणी प्राण अर्पिला. हसत हसत देशा खातीर जाणी प्राण अर्पिला. ल्हान ल्हान तांच्या पुतांनी मुखाग्नी तांकां दिला. आमी अशें कितें करुया सगल्यांक खोशी दिवया वाटून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. वर्सां कणकणी जांची दुखां केन्नाच सुकनात. वर्सां कणकणी जांची दुखां केन्नाच सुकनात. तांची कुर्बानी जवानां परस खंयच कमी ना. तरणाट्यांनी वगडायले आपल्या मनशांक काळजा भरून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. प्राण दिवपी शहिदाचेर हे लोक जे हसतात विकृत असले निर्लज्ज ते पडमूर सदांच आसतात. धडो शिकोवया आमी असल्या दुस्मानांक पारखून पारखून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. लिपून गुळयो मारतात हे आतंकी बॉम्ब फोडटात पूण वीर जवान भारताचे कुसभर लेगीत भियेनात. सुगूर दवरतले आमी आमची घरां आमचे गांव राखून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. छातीर गुळयो झेल्ल्यो तरी हातांतलो तिरंगो सोडलो ना. मरता आसतना लेगीत सैनीक सलामी दिवपाक विसरलो ना. निरोप ते आमचे घेतात आपल्या मनशांक विसरून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. सगळेच आमी तोखणाय करुया आमच्या वीर जवानांची. सदांच आमी याद करुया वीर जवानांच्या बलिदानांची. देशाच्या पुतानो वळखून घेयात दुस्मान काडटात देशाक पोखरून देशा भितर लिपिल्ल्या देशद्रोह्यांक काडात रे सोदून. नान यारुमिल्लई एस पंचावर्णम हांची ही तामीळ भाशेंतली कविता. आयकुया हिचो कोंकणी अणकार अलका सिनाय असोडेकार हांचे कडल्यान. நான் யாருமில்லை. வார்த்தை கொக்கிகளால் இதய தசை மாட்டி என் குருதி சுவை ருசிக்க விரட்டாதீர் எப்போதும். ஏளன இலக்காரங்களிலிருந்து மீண்டெழுகிறேன் ஒரு பறவையாக. என் மனம் தனி, முகம் தனி, குரல் தனி. யார் மகள், யார் மனைவி, எவரின் தாயென்ற சார்புக்குள் தள்ளும் கேள்வி ஆயுதங்களால் தொடர்ச்சியாக என்னால் கீறுபட்டு கொண்டிருக்க முடியாது. தப்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் பல்லாயிரம் ஆண்டு காயங்களுடனும் तळुंबुகளுடனும். அந்த உயரத்து மலையின் कवितेचें नांव जावन आसा हांव कोणूच न्हय. शब्दांच्या पळवाटांतल्यान काळजाच्यो पेशी ओडून घेवन, शब्दांच्या पळवाटांतल्यान काळजाच्यो पेशी ओडून घेवन म्हज्या रक्ताची गोडी लावंक म्हाका भरीक घालूं नाका. म्हज्या रक्ताची गोडी लावंक म्हाका भरीक घालूं नाका. लोकांच्या ओडाताणींतल्यान वाटावन घेवन उडत आसा हांव. लोकांच्या ओडाताणींतल्यान वाटावन घेवन उडत आसा हांव. एका शेवण्यावरी, एका शेवण्यावरी. म्हजें मन विचित्र आसा, मुखामळ विचित्र आसा, आवाज विचित्र आसा. म्हजें मन विचित्र आसा, मुखामळ विचित्र आसा, आवाज
विचित्र आसा. कोण धूव कोण बायल कोणाली आवय हांव, कोण धूव कोण बायल कोणाली आवय हांव. असल्या अवलंबीत स्थितीन दुखलपी प्रश्नरुपी अस्त्राचो, असल्या अवलंबीत स्थितींत दुखलपी प्रश्नरुपी अस्त्राचो वरचे वयर वार सहन करून रावप, वरचे वयर वार सहन करून रावप, घाव सोसून घेवन रावप म्हज्यान सहन जावची ना रे इश्टा. घाव सोसून घेवन रावप म्हज्यान सहन जावची ना रे इश्टा. वार चुकोवन धांवत आसां हांव, वार चुकोवन धांवत आसां हांव. म्हज्या कुडीचेर हजारांनी घाव आसात, निशाणी आसा. म्हज्या कुडीचेर हजारांनी घाव आसात, निशाणी आसा. त्या पर्वताच्या उंचायेच्या शिखरार वचून हांव व्हडल्यान आड्डी मारतलों. त्या पर्वताच्या उंचायेच्या शिखरार वचून हांव व्हडल्यान आड्डी मारतलों. सगळ्यो दिका प्रतिध्वनीत जावं दी, सगळ्यो दिका प्रतिध्वनीत जावं दी. त्यो सगळ्यो म्हणू दी, त्यो सगळ्यो म्हणू दी. हांव कोणूच न्हय, हांव कोणूच न्हय. हांव तो हांव, हांवूच तो हांव जावन आसा. हांव तो हांव, हांवूच तो हांव जावन आसा. सर्वभाषा कवी संमेलन 2020 अंतर्गत आता येता तेलुगू भाषेंतली ही कविता पंडुगा. कोंकणींत अणकारपी दिलीप बोरकार. కవిత శీర్షిక పండుగ. పండుగ అత్తాందంటే చాలు దునియాల లేని హైరాణంతా పడతాడు మా నాయన. అది సద్దుల బతుకమ్మ, దసరా, దివిలి, సంకురాత్రి, ఉగాది, వినాయక చవితి ఏదన్నా గాని కళ్ళల్లో పెట్టుకొని పెంచిన పిల్లలంతా రెక్కలొచ్చి ఎగిరిపోయినాక గిప్పుడు ఒక్కడే తెల్లారగట్లల నుండి పొద్దుగుంకి చీకటి పడేదాకా అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఊళ్ళకి వచ్చే అన్ని పత్రికల్ని చదివి పెద్దోడు తెచ్చిన రంగీన్ టీవీలా సినిమాలు చూసినాక కూడా దినం గడతలేదని ఇంటి ముందు పందిరి కింద నీడల్ని తిడుతూ ఉంటాడు. అట్టాంటి నాయన పండుగ అత్తాందంటే చాలు అది తేవాలి ఇది తేవాలి అని చికున్ గున్యా కాలని ఎగిరేసుకుంటా ఉరుకుతాడు. మొన్ననే మా ఊళ్ళకి వచ్చిన రూపాయి ఫోన్ డబ్బాల నుంచి బిడ్డలు అల్లులతో మాట్లాడి బిడ్డా పండుగత్తాంది ఊరికి రాండ్రి అని పిలుస్తాడు. ఇక బిడ్డలందరూ వచ్చి ఇళ్ళకి ముగ్గులు పెట్టి परब परब येता तेन्ना येता म्हज्या बापायचेर सांवार जसो की तें हाच्याच माथ्यार पडला पुराय संवसाराचो भार. परब खंयची परब? रंगयाळी परब, सद्दूल बतुकम्मा, दसरो, दिवाळी, संक्रांत, उगादी, चवथ जावं खंयचीय मागीर ती. सगळ्या भुरग्यांक ताणें मायेन वाडयलीं. उरलीं सगळीं परजळीत फुडारा दिकेन सोडून ताका एकटुक्यान. आतां एकसुरो म्हजो बापूय फातोडेच्यान आमोरे मेरेन मारता पासयो हांगा आनी थंय गरजे भायर जळामळाक. नदरे सकयल घालता दरेक खबरापत्र गांवांत येवपी, नदरे सकयल घालता दरेक खबरापत्र गांवांत येवपी पुतान भेटयल्ल्या रंगीत टीव्हीचेर दरेक सिनेमा पळोवन लेगीत आनिकूय पळयता थिएटरांत वचून. तरी म्हणटा दीस वचना रात सरना, तरी म्हणटा दीस वचना रात सरना आनी थार धरनासतना सोडटा सिराप आंगणांतल्या हुळहुळपी सावळ्यांक. तोच म्हजो बापूय जेन्ना येता परब धांवता जळा मळाक घेवन आपलो लेजाद पांय चिकन गुनिया दुयेंसांतलो. हें हाडूंक जाय तें हाडूंक जाय म्हणत तो धांवता गांवच्या नव्याच बसयल्ल्या रासवळ फोन बुथा कडेन आनी करता फोन भुरग्यांक, धुवांक आनी जावयांक. म्हजे धुवे परब येता गो, येत आतां गांवांत. आनी जेन्ना कच्या बच्यांनी घर भरता जावय धुवो सगळे येतात आनी सारयतात जमीन मातये लेपान, रांदतात आरिशेलू, बच्चालू, पुरिलू आनी चिकनाच्यो साबार नग. तेन्ना दोळ्यांतलीं दुकां लिपयत बापू म्हणटा तुमची देवागेर गेल्ली आवयूच घरांत वावुरता अशें दिसता म्हाका. मागीर तो मारता खांदार माणकुल्या चिक्कीक आनी व्हरता ताका सिनेमा, खावयता ताका लिंब्या पिपिरमिटां आनी दाखयता ताका गांवभर फिरोवन
सांगत दर एकल्याक अभिमानान म्हजो नातू कशें बुर्रकण उरून वतात सुटयाचे दीस, कशें बुर्रकण उडून वतात सुटयाचे दीस, आनी एके सकाळी तीं भरतात आपलीं बॅगां आनी ट्रंकां, लागीं करूंक आपल्यो शारांतल्यो मटयो, म्हणत बापू आमी येतलीं आं परत, येयात बेगीनूच म्हजे दुवे, तो म्हणटा, आनी तांकां गांवचे सीमे मेरेन सोडटा. परतता मागीर घरा भोंवडायता नदर रित्या कुडींचेर, मदले कुडींतले आवयच्या फुटवा मुखावयले अर्दकुटे जळिल्ले उजवातीचेर, आनी पडंग वैराण शेता कडेन पळोवपी शेतकारावरी बापूय आवडे घोटीत रावता. देखूनच म्हजो बापूय जाणें केन्नाच देवाक परातलो ना, तो आतां देवा मुखार प्रार्थना करता, परब एकार एक येवची म्हूण. तेलुगू भाशेंतली कविता तुमी निकतीच आयकली. ह्या उपरांत नेपाळी भाशेंतली ही कविता भविला लामी छाने हांची 90 वर्से बुड्डे का एवूटा प्रश्न. कोंकणींत अणकारपी माधव बोरकार. तिमी बन्दुक लिएर आयौ मैले छोराहरू दिएँ, तिमी भाला लिएर आयौ मैले गर्भे सन्तानहरू दिएँ, तिमी आगो लिएर आयौ मैले महलहरू दिएँ, फुलबारी दिएँ, मधुवन दिएँ, तिमी धुलो उडाउँदै आयौ मैले तन्नेरी यौवनहरू दिएँ, बितेको अतीत दिएँ, बाँचिरहेको वर्तमान दिएँ, केही राखिन भोलिका लागि, तिमी तोप लिएर आयौ सभ्यताको सिङ्गो इतिहास दिएँ मैले. अब आउने पिँढीका छोरा नाति पनातीहरूका लासमाथि उभिएको म एउटा बुढो मान्छे. अब आउने पिँढीका छोरा नाति पनातीहरूका लासमाथि उभिएको म एउटा बुढो मान्छे. तिमी फेरि आयौ, म तिमीलाई फेरि पनि दिन्छु. तिमी फेरि आयौ, म तिमीलाई फेरि पनि दिन्छु. यो छातीभित्र धरौ तिम्रै लागि धरौटी राखेको अलिकति माया, अलिकति विश्वास. हे आतताई बन्धु, पड्काऊ तिम्रो बन्दूक. कवितेचें नांव सांगशात. तुमी तुबक घेवन आयले, हांवें म्हजो पूत दिलो. तुमी भालो घेवन आयले, हांवें म्हजो गर्भ दिलो. तुमी उजो घेवन आयले, हांवें म्हजो म्हाल दिलो. खोप दिली, पोरसूं दिलें. तुमी धुल्ल उबयत आयले, हांवें तरणेपण दिलें. भूतकाळ दिलो, वर्तमान दिलो, फाल्यां खातीर राखून दवरलें ना कांयच. तुमी तोफ घेवन आयले, हांवें इतिहास दिलो. आतां नवी पिळगी नात्रां पंटुराचे मेल्ले मड्या मदीं आसा उबो हो 90 वर्सांचो म्हाल म्हातारो. तुमी परत आयले, हांव दितलों परतूय तुमकां म्हज्या काळजांत लिपिल्लो मोग आनी विश्वास. म्हज्या काळजांत लिपिल्लो मोग आनी विश्वास. हे वाट चुकिल्ल्या भावा, जोग तुजें तुबक आनी घाल फार हड्ड्याचेर. कर चाळण ह्या म्हाताऱ्या काळजाची. सरू दी भायर फाटींतल्यान गुळी, आनी कोसळू दी म्हाका भुयेर. आनी कोणाच्या काळजाचेर जोगतले तुमी तुबक. सांगशात. प्रजासत्ताक दिसाचे पूर्वसांजे तुम्ही ऐकतात सर्व भाषा कवी संमेलन 2020 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान. भाशीक सद्भावना आणि साहित्यीक एकचार वाडोवपी हे सर्व भाषा कवी संमेलन 2020. आस्वाद घेऊया पंजाबी भाषेंतले कवितेचो. श्री दर्शन बुट्टार हांची ही कविता किनारे की कुदरत. कोंकणींत अणकारपी माया खरंगटे. अपनी कविता लेके हाजिर हाँ. कविता है की नदी की नारी. कौन जान सकिया औरत मन दी अंतहीन गहराई. तल उत्ते तरदियां किश्तियां की जानन,
ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਗਹਿਰਾਈ, ਤਲ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਖਦੇ ਪਤਾਲ ਵੀ, ਬਲਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ, ਇਹ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਚੋਂ ਬਿਹਸ਼ਤ ਭਾਲਦਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ। नारी ही जाणदी अस्तुरेचे नशीब कोणाक कळ्ळ्या बायलेच्या अथांग मनाची खोलाय। उदकार उफेवपी व्हड्याक खंय खबर आसा झऱ्या भितरलो खवदळ। उदकार उफेवपी व्हड्याक खंय खबर आसा झऱ्या भितरलो खवदळ। अस्तुरेच्या भितर तर धगधगपी पाताळच कित्याक, जळटें मळब लेगीत आसता। अस्तुरेच्या भितर तर धगधगपी पाताळच कित्याक, जळटें मळबूय आसता। बाबडो दादलो तिच्या वयल्या रुपांतच स्वर्ग सोदता। बाबडो दादलो तिच्या वयल्या रुपांतच स्वर्ग सोदता। सर्जनशील अस्तुरी आपले सर्जनतायेक लागूनच हारता। सर्जनशील अस्तुरी आपले सर्जनतायेक लागूनच हारता। हारूनय आपले कर्म केन्नाच विसरना। हारूनय आपले कर्म केन्नाच विसरना। दादल्याचें कर्म अमृताचें विख्ख करता। दादल्याचें कर्म अमृताचें विख्ख करता। अस्तुरेकूच कळटा आपल्या रक्ताक दुदांत बदलूंक। अस्तुरेकूच कळटा आपल्या रक्ताक दुदांत बदलूंक। सर्जनशील आसूनय प्रत्येक आरोप जातात अस्तुरेचेर। सर्जनशील आसूनय प्रत्येक आरोप अस्तुरेचेर। दर एक वणत, दर एक बेडी, दर एक शोकेस अस्तुरे पासतच। दर एक वणत, दर एक बेडी, दर एक शोकेश अस्तुरे पासतच। प्रत्येक युगात शूरवीर योद्धाच अस्तुरेची पाखां कापून आपले पगडेक लायतात। प्रत्येक युगात शूरवीर योद्धाच अस्तुरेची पाखां कापून आपले पगडेक लायतात। पूण केन्नाच धर्तरी हाल्ली ना आनी मळबूय पिनलें ना। पूण केन्नाच धर्तरी हाल्ली ना आनी मळबूय पिनलें ना। सुदामाक भिल्लीण विचारता, म्हजी उश्ट्याची बोरां तर भुकेचो प्रसाद आसलो। सुदामाक भिल्लीण विचारता, म्हजी उश्ट्याची बोरां तर भुकेचो प्रसाद आसलो। तुजे फोव कशे लागले द्वारकेच्या राजाक? तुजे फोव कशे लागले द्वारकेच्या राजाक? सीतेक द्रौपदी विचारता, हांव तर जुगारात हारिल्ली अस्तुरी। सीतेक द्रौपदी विचारता, हांव तर जुगारात हारिल्ली अस्तुरी, पूण तूं हारली अग्निपरिक्षे पासत। पूण तूं हारली अग्निपरिक्षे पासत। पूण आतां तर वारें लेगीत आयकना। पूण आतां तर वारें लेगीत आयकना नागड्या द्रौपदीचें रडप। आतां तर धर्तरी लेगीत फुटना निर्दोश सीतेक वेंगोवंक। आतां तर धर्तरी लेगीत फुटना निर्दोश सीतेक वेंगोवंक। ना तानेक खंय शीम, ना भुकेक खंय देग। ना तानेक खंय शीम, ना भुकेक खंय देग। ना कसली वासनेक तकली, ना वखवकाक शीम। ना कसली वासनेक तकली, ना वखवकाक शीम। कोणाक कळ्ळ्या अस्तुरेच्या मनाची अथांग खोलाय? कोणाक कळ्ळ्या अस्तुरेच्या मनाची अथांग खोलाय? फिरे आशा सर्व भाषा कवी संमेलनाअंतर्गत ही जावन आसा बांगला भाशेंतली कविता काली कृष्णन गुहा हांची। कोंकणींत अणकारपी परेश नरेंद्र कामत। বৃষ্টির অপেক্ষায় বৃষ্টির অপেক্ষায় যেসব দিন অতিক্রান্ত হলো তা আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে, আমাদের স্মৃতির মধ্যে মিশে রয়েছে সেই সব দিন। যেমন মৃত সন্তানেরা থাকে। কচি আমের দিনগুলিতে আমাদের কথকেরা যা বলে গিয়েছে সে সবই রয়ে গেছে কোথাও। তারা গৃহস্থের বাড়িতে কথা বলে গেছে নতুন বছরের শুরুতে। বলেছে ঝড় বৃষ্টির কথা, শস্যের কথা, আকালের কথা, দেবীর কথা। কে দেবী এ নিয়ে খেলার ফাঁকে ভাবতে বসেছে ছেলেমেয়েরা, যারা কিছুই বুঝতে পারেনি। কে দেবী এ নিয়ে पावसाची वाट पळयत
पावसाची वाट पळयत आमी जे दीस सारले, पावसाची वाट पळयत आमी जे दीस सारले, तो पावस आमचे भितरूच आसा. आमच्या यादींनी विरगळून आसा पावस, जसो आमच्या अंतरिल्ल्या भुरग्यांच्या उगडासा भशेन. आंब्याक चंवर फुटपाच्या दिसांनी आमच्या कथाकारांनी कांय काणयो सांगल्यो. तातूंत आशिल्लो पावस खंय तरी. नव्या वर्साच्या आरंभाकूच तांणी चर्चा केली घरच्या कडेन. नव्या वर्साच्या आरंभाकूच तांणी चर्चा केली घरच्या कडेन पावसा विशीं. तांणी सांगल्यो काणयो वादळा विशीं, धान्या विशीं, उपासमारी विशीं आनी देवते विशीं सांगल्यो काणयो. कोण ही देवी काय, जाणटे आनी म्हातारे लेगीत विसव घेतना येवजीत रावले खूब वेळ तिजे विशीं. पूण तांकांय कांयच सारकें समजलें ना. कितले मेरेन समजुपाचें, कितलो पयस मेरेन पावस झडूंक येता एकाद्र्याचे जिणेंत. फकत हय न्हयसो एक अश्वमेध यज्ञांतलो घोडो समग्र पुराणां आनी तानेल्ल्याचे समजिकाये प्रमाण एका सारको धांवत फिरत आसा. पूण ताका आडावपी कोण एक ना. पावसाची वाट पळयत आनीक एक दीस असोच सरता. धनश्री स्वर्गियारी हांची ही बोडो भाशेंतली कविता. आयकुया कोंकणी अणकार नयना आडारकार हांचे कडल्यान. गंसे दालां नांगौ. हाथरखिफोरा जोंनाव आलासि जाफैनायनि सिगां गासैबो थिगैनो दंजोबोमोन. सिथ्लाफोरा गुवारमोन. गंसे सिथ्लायावनो जों बैसागु खुङोमोन. बेसे गोदैमोन बै समफोरा. हाथरखिफोरा आलासि जानो फैयोमोन जोंनाव, गोजोंनिफ्राय गोजोंसिन जोंनानै थानो. आरो बिसोर फैब्ला जोंनानै थायोमोन जोंनि सान आरो हरफोरा. सिरिमोननानै थायोमोन गामि आरो सिथ्ला. हाथरखिफोरखौ नुनानै बाय हाजार सांग्रेमाफोराबो हाथरखि जानायनि थालिम होयो. मानोना जोंनि हरफोरालायनो हर नङामोन, सानफोरालायनो सान नङामोन. जोंनि सानफोरखौ सान खालामनो, हरफोरखौ हर खालामनो गोबां हाथरखि नांगौलायनो. गोबां हाथरखि थाब्लालायनो अख्राङा अरलांबाय थायो आरो बेयावनो दंलायनो जोंनि थार उदांस्रि. उदांस्रि मोन्थोरबादि आवरायै बोरदावलि जानाय सांग्रेमा थालिमाव मुखुब. हाथाय नांगानाय आलासि बिसायख'थि सफैब्लानो हाथाय उनो. फैगाफ्रोमबो उसुं गुदियाव गारखोमालाङो बिसनि बेगर. जोंनि सिथ्ला गेजेरजों बोहैयो अरनि दैमा उदांस्रिनि मुङाव, जेराव खामो बाय हाजार लाइमोन बिमानि गोरबो आरो गोथारथि. कवितेचे नाव एक पूल जाय. नखेत्रां सोयरी जावन आमच्या घरात येवचे पयलीं सगळें सारकेंच तर आशिल्लें. नखेत्रां सोयरी जावन आमच्या घरात येवचे पयलीं सगळें सारकेंच तर आशिल्लें. आशिल्लें विशाळ आंगण आनी त्या आंगणात आमी वैशाखी मनयतालीं. कितलो म्होवाळ आशिल्लो तो काळ. नखेत्रां येतालीं जावन आमची सोयरीं आसा ताचे परस चड लिकलिकपाक. नखेत्रां येतालीं जावन आमची सोयरीं आसा ताचे परस चड लिकलिकपाक. तांच्या येण्यान पळजळीत जाताले आमचे दीस आनी रात. आनी उरतालें जागेच आमचें आंगण,
आनी गांव, आनी उरताले जागेच आमचें आंगण आनी गांव. नखेत्रांची पळोवन लिकलिकसाण हजारांनी काजुले नखेत्रां जावपाचे करताले यत्न. नखेत्रांची पळोवन लिकलिकसाण हजारांनी काजुले नखेत्रां जावपाचे करताले यत्न. कारण आमचे दीस दिसूच नासले आनी राती नासल्यो. कारण आमचे दीस दिसूच नासले आनी राती नासल्यो. आमच्या दिसांक दिसांत आनी रातींक रातींत बदलपाक आमकां हजारांनी नखेत्रां जाय अशें आयकलें. आमच्या दिसांक दिसांत आनी रातींक रातींत बदलपाक आमकां हजारांनी नखेत्रां जाय अशें आयकलें. हजारांनी नखेत्रां आसल्यार मळबूय चडूच विशाळ जाता. हजारांनी नखेत्रां आसल्यार मळबूय चडूच विशाळ जाता. आनी आयकलें ते विशाळकायेंतूच आसा आमची स्वतंत्रताय. ते विशाळकायेंतूच आसा आमची स्वतंत्रताय. स्वतंत्रताय स्वतंत्रताय असो मंत्र जाप करीत तळमळपी काजुले गुल्ल नखेत्रां जावपाच्या यत्नात. स्वतंत्रताय स्वतंत्रताय असो मंत्र जाप करीत तळमळपी काजुले गुल्ल नखेत्रां जावपाच्या यत्नात. वेंचणुके वेळार कांय सुवार्थी सोयरे येतात आपल्या दांतांक धार काडीत आनी जेन्ना येतात आमच्या आंगणांत वीख उडोवन वतात. वेंचणुके वेळार कांय सुवार्थी सोयरे येतात आपल्या दांतांक धार काडीत आनी जेन्ना येतात आमच्या आंगणांत वीख उडोवन वतात. स्वतंत्रतायेच्या नांवान व्हावयतात आमच्या आंगणांत उज्याची न्हंय. स्वतंत्रतायेच्या नांवान व्हावयतात आमच्या आंगणांत उज्याची न्हंय. जे जळटात हजारांनी तरणाटे आवयचे माळीस्त काळीज आनी पवित्रताय. जे जळटात हजारांनी तरणाटे आवयचे माळीस्त काळीज आनी पवित्रताय. एका पुलाची आसा सामकी गरज. एका पुलाची आसा सामकी गरज. हय, एका पुलाची. झेलावरी शितळ एक पूल. झेलावरी शितळ एक पूल जाचे वयल्यान यो वच करपाक शकतलीं आमची अर्दकुटी जळिल्लीं काळजां. जाचे वयल्यान यो वच करपाक शकतलीं आमची अर्दकुटी जळिल्लीं काळजां आनी परतून विणूंक पावतलीं. आनी परतून विणूंक पावतलीं तुटिल्ल्या नात्याचे धागे. आनी परतून विणूंक पावतलीं तुटिल्ल्या नात्याचे धागे. तूं आनी हांव आनी आमी. तूं आनी हांव आनी आमी एकचारान एकाच आंगणांत जेवपाक पावतलीं. तूं आनी हांव आनी आमी एकचारान एकाच आंगणांत जेवपाक पावतलीं. सर्व भाषा कवी संमेलन अंतर्गत ही जावन आसा मणिपुरी भाशेंतली कविता प्रोफेसर जोधाचंद्र सानासाम हांची. निरंतर खोज. कोंकणींत अणकारपी किरण भांबरे. ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯤꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯥꯏ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯕꯨ ꯏꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯖꯤꯛ ꯊꯕꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯨꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯕꯔꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯏꯟ ꯏꯟꯅꯗꯨꯅ ꯊꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯤꯛ ꯊꯕꯥꯗꯣ ꯂꯦꯡꯂꯤꯕꯅꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯂꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯂꯨꯔꯒ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯊꯛꯇ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯃꯈꯥꯗ कोरवगी मशेक मंगालना येयबिरदुना थाजगी मंगालना इंघनबिरदुना अशें म्हणटात. नृत्यलोक पळोवप म्हळ्यार जीण सकाळच्या नखेत्रा फाटल्यान भोंवप. जाल्यार हांव वतां त्याच जाग्यार. कारण हांव सोदतां आनी फाटल्यान वतां म्हज्या सकाळच्या नखेत्राक. हांव वतां, हांव चलतां, हांव वतां, हांव चलतां हे देखाव्याचे भुंयेर. वयर मळब, सकल भूंय. वताची किरणां तापयतात, चंद्राचें चान्नें न्हिवयता. वयर मळब, सकयल भूंय. वताची किरणां तापयतात, चंद्राचें चान्नें न्हिवयता. ताचे मदीं आषाढांतल्या पावसांतल्यान, पौशांतल्या बर्फवृश्टींतल्यान खायत न्हिदत चलत. एकदां म्हजे जिणेचे फांतोडेर हांवें म्हजें सकाळचें नखेत्र पळयलें. चकचकतालें म्हजे जिणेचे तेंगशेर. चकचकतालें म्हजे जिणेचे तेंगशेर. ताचे सुंदरकाये विशीं चिंत्तां पयलेच नदरेंतले. सदांच आसा दरेका नदरेंत, भोंवतणच्या माथ्यार. लागीं येता दिसान दीस, सुंदर जायत वता, जायत वता चड आनी चड.
एक दीस आमी एकमेकांक मेळ्ळीं म्हजे जिणेच्या तिसऱ्या पावण्यार, आनी म्हाका दिसलें हांवें म्हजो देह काळीज आनी आत्मो खालो. त्या दिसाच्यान तें ना जालें म्हाका तान्नेच्या महासागरार दवरून. हांव सोदीत रावतलों म्हजें सकाळचें नखेत्र आतां म्हजे जिणेचो प्रवास जाला. हांव सोदीत रावतलों म्हजें सकाळचें नखेत्र आतां म्हजे जिणेचो प्रवास जाला. भारत महान सर्व भाषा कवी संमेलनांतर्गत ही जावन आसा मैथिली भाशेंतली कविता विजयनाथ झा हांची. आयकुया मैथिली भाशेंतल्या कवितेचो हो कोंकणी अणकार अनिल शंखवाळकार हांचे कडल्यान. भारत महान उल्लास हमर परिचय प्रियता पथपूरक सुंदर संग भनिता हमरा सो देशक नव स्वरूप सब देख रहल छवि सुंदरता बढ़ी रहल डेग बढ़ी रहल ज्ञान भारत महान पुरखा अपन चिन्हल जानल बलिदान हिनक दुनिया मानल इतिहास हमर छै अद्वितीय ध्वज धर्म सभक घर घर तानल नत छी तैयो थिर स्वाभिमान भारत महान अछि भेद भने ध्वज एक हमर वन उपवन में मधुपुष्प. कवितेचें नांव आसा भारत महान भारत महान. भारत महान भारत महान भारत महान भारत महान. माये मोगान हांगा सगळे जगतात न सुट्टा एकमेका सांगात. माये मोगान हांगा सगळे जगतात न सुट्टा एकमेका सांगात. आमच्या भारताचें नवें स्वरूप म्हळ्यार सोबीत एकात्मतेचो गाज. आमच्या भारताचें नवें स्वरूप म्हळ्यार सोबीत एकात्मतेचो गाज. उदरगतीची पावलां वाडयता मान भारत महान. उदरगतीची पावलां वाडयता मान भारत महान. पूर्वज आमचे आशिल्ले महान तांच्या बलिदानाक आमचें नमन. पूर्वज आमचे आशिल्ले महान तांच्या बलिदानाक आमचें नमन. आमचो इतिहास खरोच अप्रूप ध्वज धर्म दिता सगळ्यांक सुरण. आमचो इतिहास खरेंच अप्रूप ध्वज धर्म दिता सगळ्यांक सुरण. नम्र आसलो तरी आसा स्वाभिमानी भारत महान. मतभेद आसले तरी सगळे एकजूट राना पोरसांतली जशी फुलां रंगळ्याय. मतभेद आसले तरी सगळे एकजूट राना पोरसांतली जशी फुलां रंगळ्याय. भारतवासी सगळ्या फुलांचे मोगी जावं ती शेतांतली वा पोरसांतली. भारतवासी सगळ्या फुलांचे मोगी जावं ती शेतांतली वा पोरसांतली. बळिश्ट आमी शरीर आनी मनान भारत महान. शिरत्रांनी भल्ला कर्तव्य प्रेम श्रम आमची सर्वोच्च शक्त. शिरत्रांनी भल्ला कर्तव्य प्रेम श्रम आमची सर्वोच्च शक्त. रोस्तलो हांव उदरगतीची गाता करून धर्तरी मळबा सयत कश्टमुक्त. उदरगतीची फातोडशान भारत महान. निंदा मरणम मल्याळम भाशेंतली ही कविता पी रमण हांची. कोंकणींत अणकारपी संजीव वेरेकार. നീണ്ട മരണം. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത മാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസമായി ഒരു കിളി ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാവുന്നു. ഇത്ര കാലം ഇങ്ങനെ കരയുമോ ഒരു കിളി ചാവാനല്ലാതെ? നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത മാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസമായി ഒരു കിളി ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാവുന്നു. ഇത്ര കാലം ഇങ്ങനെ കരയുമോ ഒരു കിളി
ചാവാനല്ലാതെ. ചാവാനായി അതിങ്ങനെ കരയുമോ ഇത്ര നീണ്ട കാലം? ഇല്ല, അത് ഒറ്റ കിളിയാവില്ല. ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒറ്റ മരണമാവില്ല. ചാവാനായി അതിങ്ങനെ കരയുമോ ഇത്ര നീണ്ട കാലം? ഇല്ല, അത് ഒറ്റ കിളിയാവില്ല. ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒറ്റ മരണമാവില്ല. എങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ പോയി അതിൻ്റെ कवितेचें नांव रूड. हांगाच्या आमच्या मळबांत फाटले बरेच काळा सावन एक सवणें व्हडल्या व्हडल्यान कित्याक रडत मरता कळना म्हाका. मरपा खातीर न्हय जाल्यार इतले दीस कित्याक रडटा? मरपा खातीर न्हय जाल्यार इतले दीस कित्याक म्हण रडटा? आनी तेंय आसा, मरपा खातीर म्हणून इतलो लांब काळ रडूंक जाय? ना, तें तशें एकलें सवणें आसचेंच ना. ना, तें तशें एकलें सवणें आसचेंच ना. आसल्यारूय तें एकलें मरचें ना. आमची ही भाबडेपणां. ताचे काळजांतलें दुख्ख आसा, अंतर्गत दुख्ख आसा, जें लांब काळा सावन सदांच मरतालें. पयलें मरण. अशे तरेन रडून रडून परत परत मरचें ना. अशे तरेन रडचें नाशिल्लें. जर अशे तरेन रडटालें तशेंच मरतलें आशिल्लें. खात्रेन ही परंपरा, खात्रेन ही परंपरा दुसऱ्या सवण्या कडेन सोंपोवन आनीक एक सवणें मरता त्याच लागींच्या एका मळबांत. प्रजासत्ताक दिसाचे पूर्वसांजेर आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनला वेल्यान सर्व भाषा कवी संमेलन 2020. आयकुया प्रदीप निफाडकर हांची ही मराठी कविता कोंकणींत अणकारपी चंद्रिका पाडगांवकार. माझी गजल सादर करतो. पालखी. पालखी आणू नका दारात माझ्या, पालखी आणू नका दारात माझ्या, संत सारे नांदती देहात माझ्या, पालखी आणू नका दारात माझ्या. नामदेवाने पुन्हा शतकोटीसाठी, नामदेवाने पुन्हा शतकोटीसाठी प्राण आता ओतला शब्दात माझ्या, पालखी आणू नका दारात माझ्या. सावता आणून देतो रोज भाजी, सावता आणून देतो रोज भाजी, जेवतो संसार हा ताटात माझ्या, पालखी आणू नका दारात माझ्या. रोज स्वप्नांचा विणे मी एक शेला, रोज स्वप्नांचा विणे मी एक शेला, रंग ज्याला लाभतो रक्तात माझ्या, पालखी आणू नका दारात माझ्या. पेटला पंजाब अन धावून आली, पेटला पंजाब अन धावून आली, नानकाची आसवे डोळ्यात माझ्या, पालखी आणू नका दारात माझ्या. पालखी आणू नका दारात माझ्या. सूरदासाने दिले मज सूर काही, सूरदासाने दिले मज सूर काही, आर्तता मीरा भरे गाण्यात माझ्या, पालखी आणू नका दारात माझ्या. एकनाथाने जगाच्या वाळवंटी, एकनाथाने जगाच्या वाळवंटी, घातले पाणी पुन्हा तोंडात माझ्या, पालखी आणू नका दारात. पालखी. पालखी हाडू नकात दारात म्हज्या, संत सगळे नंतात देहात म्हज्या. पालखी हाडू नकात दारात म्हज्या, संत सगळे नंतात देहात म्हज्या, पालखी हाडू नकात दारात म्हज्या. नामदेवान परतून शतकोटी खातीर प्राण आतां ओतला उतरांत म्हज्या. नामदेवान परतून शतकोटी खातीर प्राण आतां ओतला उतरांत म्हज्या, पालखी हाडू नकात दारात म्हज्या. सावता हाडून दिता सद्दां भाजी, सावता हाडून दिता सद्दां भाजी, जेवता हो संवसार ताटांत म्हज्या, पालखी हाडू नकात दारांत म्हज्या. सद्दां सपनांचो विणटा हांव एक शेलो, सद्दां सपनांचो विणटा हांव एक शेलो, रंग जाका चडटा रक्तांत म्हज्या, पालखी हाडू नकात दारांत म्हज्या. पेटलें पंजाब आनी आयली धांवून, नानकाची दुकां दोळ्यांत म्हज्या. पेटलें पंजाब आनी आयली धांवून, नानकाची दुकां दोळ्यांत म्हज्या,
पालखी हाडू नाकात दारांत म्हज्या. एकनाथान जगाच्या वाळवंटान परतून घाला उदक तोंडान म्हज्या, पालखी हाडू नाकात दारांत म्हज्या. सूरदासान दिल्यात कांय सूर म्हाका, आर्तताय मिरा भरता गितांत म्हज्या, पालखी हाडू नाकात दारांत म्हज्या. ही जनाबाई दळटा आयुश्य म्हजें, हांवूच वर्सां ओत्तां जात्यांत म्हज्या, पालखी हाडू नाकात दारांत म्हज्या, संत सगळे नंतात देहांत म्हज्या. त्या विमानाचें कोण जाणा कितें जालें, हो आयलो परतून तुक्या गांवांत म्हज्या, पालखी हाडू नाकात दारांत म्हज्या, संत सगळे नंतात देहांत म्हज्या, संत सगळे नंतात देहांत म्हज्या. सिंधी भाशेंतली कविता शालिनी सागर हांची रिझर्वेशन. कवितेचो कोंकणींत अणकार केला सुशिला हळणकार हांणी. मेरी कविता, इसका उन्वान शीर्षक है रिजर्वेशन. अज मां तोखे सो कॉल्ड रिजर्वेशन मूंखे दान तौर झोलीअ में विझण खां आज़ाद करियां थी. अज मां तोखे सो कॉल्ड रिजर्वेशन मूंखे दान तौर झोलीअ में विझण खां आज़ाद करियां थी. मां हैरान आहियां तुंहिंजी इन सोच ते, त तूं अॼु पार्लियामेंट में बिल पेश करे मूं लाइ 33% रिजर्वेशन महफ़ूज़ करणु चाहीं थो. मां हैरान आहियां तुंहिंजी इन सोच ते, त तूं अॼु पार्लियामेंट में बिल पेश करे मूं लाइ 33% रिजर्वेशन महफ़ूज़ करणु चाहीं थो. पर मूं अॼु तोखे इन सो कॉल्ड रिजर्वेशन जे बंधन खां आज़ाद कयो. ज़रा सोच तूं जे मुंहिंजी ममता में बि रिजर्वेशन जो ॿिज हुजे खां, त हीअ धरती तो जहिड़नि ॾाढनि पुरुषनि जे ॾाढ खां आज़ादु हुजे हां. मां भेण, मां धीअ, माई जननी, मूं ई तोखे जनम ॾिनो आहे. आयज हांव तुका मुक्त करतां. त्या नांवा पुरत्याच आरक्षणाची भीक म्हणून दिवपा खातीर म्हाका अजाप दिसता तुमच्या ह्या विचारांचें. तुमी आयज संसदेत बील सादर करतात म्हजे खातीर 33% आरक्षण उरचें म्हणून. आयज हांवें तुमकां त्या नांवा पुरत्या आरक्षणाच्या बंधनांतल्यान मुक्त केलें. मातसो असो विचार कर. जर म्हज्या गर्भांतय आरक्षणाचें बी आशिल्लें जाल्यार ही धर्तरी तुमच्या सारख्या अभिमानी दादल्यांच्या अत्याचारा पासून मुक्त आसतली आशिल्ली. हांव एक भयण, हांव एक चली, हांव एक आवय. हांवेंच तुका जल्म दिला. तूं म्हाका कितें दितलो? अनादी काळा सावन तर हांव तुज्या खातीर करीत आयल्यां आनी हाचे फुडेंय करीत रावतलीं. तूं स्वताच तर म्हज्या मोगाचो, म्हज्या मायेचो, म्हज्या करुणेचो
म्हज्या दुदाचो ऋणकारी जावन आसा, म्हज्या दुदाचो ऋणकारी जावन आसा. चेडा सेता एन दशरथी माझी हांची ही संथाली भाशेंतली कविता. संथाली भाशेंतले कवितेचो कोंकणी अणकार दोतोर भिकाजी घाणेकार हांचे कडल्यान. ऑनोड हे चिदा चो सेता एन चिदा चो सेता एन झपीत ते हड़मो बाय धीरपुर आकाना ती जांगारे नित हों लांगा थाकाव कुकमुरे ओका भोज ओड़ा चो ओका चोन चालावलेन औरी बोलो तिगिन एफेनेन नितो दो उडुको हुयु तिन्या कमी सेंद्रा बांग दो ट्रैक्टर गाड़ी बांग दो हसा कमी बांग दो किसड़ खुआ राचारे लाले जांजे बाñ बाड़ाय चेदा चोसेता एन कमी छुटो हुयु तिन्या नितो दो रेंगेज होड़ा मलंग रे नौकान ऑल बाम कमी खान जमा बनो निद टुकुनगी कटी जिरो होना हो चांदूम रे किदीन. फांतोड कित्याक जाली काय? जाय तितली न्हीद पडलीच ना. जाय तितली न्हीद पडलीच ना. जिवाक सुसेग मेळत ना. जाय तितली न्हीद पडलीच ना. जिवाक सुसेग मेळत ना. पांय अजून वळत आसात. पांय अजून वळत आसात. सपनांत पळयल्लें तें जेवण खाण चुकून खंयच्या घरांत पावलें काय? इतलें आसून फांतोड कित्याक जाली काय? सपनांत पळयल्लें तें जेवण खाण चुकून खंयच्या घरांत पावलें काय? इतलें आसून फांतोड कित्याक जाली काय? हो काम सोदपाक धांवपाचो वेळ. हो काम सोदपाक धांवपाचो वेळ. जावं ट्रॅक्टर जावं गाडी वा शेतांतलें काम, गिरेस्ताच्या पोरसांतलें काम, कसलेंय जावं कूड घर घाम गळोवपाचें काम, गिरेस्ताच्या पोरसांतलें काम, कसलेंय काम, कूडभर घाम गळोवपाचें काम. फांतोड कित्याक जाली काय? फांतोड कित्याक जाली काय? गरिबाच्या जिविताची ही काणी. गरिबांच्या जिविताची ही काणी. काम केलें ना जाल्यार पोट कशें भरतलें? काम केलें ना जाल्यार पोट कशें भरतलें? रातचो तरी मेळचो थोडो सुसेग. रातचो तरी मेळचो थोडो सुसेग तेंय जमलें ना. अशें कशें घडलें रे परमेश्वरा? रातची न्हीद सारकी पडली ना. तेंय जमलें ना. अशें कशें घडलें काय रे परमेश्वरा? फांतोड कित्याक जाली काय? दोळे चोळीत चोळीत न्हिदेंतलो हांव उठलों. काम मेळपा खातीर धांवत सुटलों. काम मेळपा खातीर धांवत सुटलों. वाड्यांतल्या वाळेस कुत्र्या भशेन धांवत सुटलों. काम मेळपा खातीर धांवत सुटलों. वाड्यांतल्या वाळेस कुत्र्या भशेन धांवत सुटलों. सर्वभाषा कवी संमेलन 2020 अंतर्गत आता आसात 2 हिंदी कविता. ही पयली डॉक्टर कीर्ती काळे हांची बापू. कोंकणींत अणकारपी प्रकाश पाडगांवकार. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा. कि सत्य अहिंसा करुणा दृढ़ता, सत्य अहिंसा करुणा दृढ़ता को जीवन आधार करें. सत्य अहिंसा करुणा दृढ़ता को जीवन आधार करें. बापू का दर्शन अपना कर सपनों को साकार करें. बापू का दर्शन अपना कर सपनों को साकार करें. बापू का दर्शन अपना कर सपनों को साकार करें. बापू एक महान ज्योति है दुनिया जिससे जगमग है. बापू एक महान ज्योति है दुनिया जिससे जगमग है. बापू अनुभव पुंज है ऐसा उद्वेलित जिससे जग है. बापू के पथ पर चलकर, बापू के पथ पर चलकर सुंदर सारा संसार करें. बापू का दर्शन अपना कर सपनों को साकार करें. बापू
का दर्शन अपना कर सपनों को साकार करें। सारी नजरें उधर देखती जिधर देखते थे बापू, सारी नजरें उधर देखती जिधर देखते थे बापू। कदम बढ़ाते उधर सभी जिस ओर बढ़ाते थे बापू, कदम बढ़ाते उधर सभी जिस ओर बढ़ा। कवितेचे शीर्षक बापू. सत्य अहिंसा दृढता एक करिया जिणेचो आधार, सगळे मिळून सपनांक बापूच्या करिया साकार. सत्य अहिंसा दृढता एक करिया जिणेचो आधार, सगळे मिळून सपनांक बापूच्या करिया साकार. बापू एक महाज्योती, बापू एक महाज्योती संसार जातूंत दिपकावता. बापू एक विचार, बापू एक विचार पुराय जगाक चितूंक लायता. बापूचे विचार आपणावन करया भारताचो विस्तार, बापूचे विचार आपणावन करया भारताचो विस्तार. नदरो आमच्यो तेंच देखता जें पळयताले बापू, नदरो आमच्यो तेंच देखता जें पळयताले बापू. मुखार सरत करया आमी जे करूंक सोदताले बापू. उलयता तशेंच कर्तूब करून वचया निश्ठेच्या सामकार, उलयता तशेंच कर्तूब करून वचया निश्ठेच्या सामकार. फिरगी सत्तेच्या मुखार आसले ते अजापी चमत्कार, फिरगी सत्तेच्या मुखार आसले ते अजापी चमत्कार. बापू फकत एक व्यक्ती नासले, आसले ते गडगंज विचार. करया नातर मरिया नाऱ्याचो, करया नातर मरिया नाऱ्याचो, दृढतायेन करया स्वीकार. सत्य अहिंसा दृढतायेक करया जिणेचो आधार, सगळे मिळून सपनांक बापूच्या करया साकार. आणि आता सर्व भाषा कवी संमेलन 2020 अंतर्गत हिंदी भाषेंतली ही दुसरी कविता आणि ह्या कवी संमेलनातली ही निमाणी कविता. बापू क्षमा प्रार्थी है हम. नरेंद्र गौर हांची ही हिंदी कविता कोंकणी अणकार एन शिवदास हांचो. बापू क्षमा प्रार्थी हैं हम. देश दुनिया के किसी भी नक्शे से बहुत बड़ा है महात्मा गांधी का कद. देश दुनिया के किसी भी नक्शे से बहुत बड़ा है महात्मा गांधी का कद. किसी भी नक्शे किसी भी नाप से बहुत बड़ा है इस एक इंसान का कद. आज भी प्रासंगिक हैं सत्य अहिंसा और धर्म के उनके सिद्धांत. आज भी प्रासंगिक है सत्य अहिंसा धर्म के उनके सिद्धांत. मिट्टी कहाँ है आज तक हिंसा, सत्य चौराहे चौराहे बिकाऊ माल की तरह खड़ा है. सत्य चौराहे चौराहे बिकाऊ माल की तरह खड़ा है. हिंसा से लबरेज है देश दुनिया का मीडिया. हिंसा से लबरेज है देश दुनिया का मीडिया. चारों दिशाओं में आतंक पसरा है. दुनिया की किसी भी कविता, किसी भी कहानी, किसी भी गाथा से बहुत बड़ा है महात्मा गांधी का कद. दुनिया की किसी भी कविता, किसी भी कहानी, किसी भी गाथा से बहुत बड़ा है महात्मा गांधी का कद. गांधी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है. शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब हिंसा, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं नहीं घटती. शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब हिंसा, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं नहीं घटती. हिंसा और अनाचार का बोलबाला नहीं दिखता. ऐसे में महात्मा गांधी की तस्वीर लगातार बड़ी और बड़ी होती जा रही है. ऐसे में महात्मा गांधी की तस्वीर लगातार बड़ी और बड़ी होती जा रही है. जब भी इंसाफ बापू आमकां भोगूस. छोटा होता है. देश आनी विश्व परसवी खूब व्हड आसा. देश आनी विश्वा परसवी खूब व्हड आसा महात्मा गांधींचो फोटो. खंयच्याय नकाशा परस आनी खंयच्याय मेजणी परस तांचें पावल खूब व्हडलें आसा. खंयच्याय नकाशा परस आनी खंयच्याय मेजणी परस तांचें पावल खूब व्हडलें आसा. सत्य अहिंसा आनी धर्म
सत्य अहिंसा आनी धर्म हे सगळे तांगेले सिद्धांत आयजूय घडये घडये उपेग आसात. सत्य अहिंसा आनी धर्म हे सगळे सिद्धांत तांगेले आयजूय घडये घडये उपेग आसात. कित्याक तर अजून संवसारांत चलतली हिंसा थांबूंक ना. कित्याक संवसारांत चलतली हिंसा अजून थांबूंक ना. आयजूय हिंसा सत्य सगळे कडेन विकपाचो म्हाल कसो, आयजूय हिंसा सत्य सगळे कडेन विकपाचो म्हाल कसो बाजारांत मांडून दवरला. हिंसेच्या खबरांनी भरून आसात संवसारांतली सगळीं दिसाळीं. हिंसेच्याच खबरांनी भरून आसात संवसारांतली सगळीं दिसाळीं. आनी आतांक तर फाफफल्या वरी जाला. आनी आतांक तर फाफफल्या वरी जाला. आख्खो संवसारभर खंयच्याय कविते परस, खंयच्याय काणये परस वो खंयच्याय महागाते परस व्हड आसा महात्मा गांधींचो फोटो. म्हणून खेद खंत आसा तांगेल्या सिद्धांताचें प्रासंगीक म्हत्व सोंपून वचपाची चिन्ह दिसनात. तांगेल्या सिद्धांताचें प्रासंगीक म्हत्व सोंपून वचपाची चिन्ह दिसनात. अपवादानूच एक दीस वता ज्या दिसा ह्या देशांत बलात्कार, हिंसा, अनाचार जायना. आयजूय जळीमळी उलयतात त्यो खबरी फक्त हिंसेच्योच. आयजूय जळीमळी उलयतात त्यो हिंसेच्योच खबरी आनी बलात्काराच्योय बी. ह्याच खातीर महात्मा गांधींचो फोटो दिसान दीस व्हड दिसत वता. ह्याच खातीर महात्मा गांधींचो फोटो दिसान दीस व्हड दिसत वता. आनी मनीसांनी न्याय इल्लो इल्लो सदांच बुटको जायत वता. मनीसांनी न्याय इल्लो इल्लो सदांच बुटको जायत वता. बापू तुजे प्रासंगीक वेळा काळाचें आमकां राखून दवरूंक जमलें ना. बापू तुजे प्रासंगीक वेळा काळाचें आमकां राखून दवरूंक जमलें ना. आमी तुजे कडेन बोगसणें मागतात. बापू आमकां भोगोस. तर ही आशिल्ली कवी संमेलनांतली ही निमाणी कविता हिंदी भाशेंतली. एन शिवदास हांणी केल्लो हो कोंकणी अणकार आमी निकतोच आयकलो. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणीत मनोरंजना वांगडाच गिन्यानान भर घालपी आकाशवाणी. तुमी आयकले प्रजासत्ताक दिसाचे पूर्व सांजेर सर्व भाषा कवी संमेलन 2020. कवितांचो हो तुरो तुमचे जिणेंत परमळीत रावतलो दुबाव ना. फुडल्याय वर्सा अशेच उमळशिकेन वाट पळोवया सर्व भाषा कवी संमेलनाची. प्रजासत्ताक दिसाची आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक मना काळजा सावन परबी. नमस्कार.